हांव गुरुदास पांडे पार्सेलसून एक नागरीक। आज तुमकां सांगायचें दिसता, आज आमी पार्से गांवांत आसा। जे रस्ते अंडर केबलिंग खातीर फोडले, लायटीचे ते अंडर केबलिंग केला ते खातीर जे रस्ते फोडले, ते रस्त्याची ती दुर्दशा जाली पार्से गांवांत। लोकांक गाडये चलयतना सगळ्यात भंय दिसता, कित्याक जे फोडले रस्ते ते धारे जे आसा ते वयर रावले आनी सोलींग जे बारीक बारीक आसा ते पोनाक रावले। हे तुमी पळोवंक शकता, हो रस्तो जो आसा पळय कितलो आसा, जी तेंच्यांनी करपां जी धाडिल्ली किंवा सोलिंग केल्ले ते सगळे व्होन ते आतां दुसरे सायडीन येयले। त्या खातीर जे हे आतां ते रस्त्यानी ताका चलपाक ताका लोकांक सायडीन भंय दिसता। गाडये जर सायडीक व्हरतले जाल्यार भंय दिसता। जो रस्तो पार्सेकराच्या टायमार जो रस्तो पार्सेकरान केल्लो, हो टुटुळीत रस्तो, काय बरो रस्तो दिसलो आमचो। पूण आतां जे सरकारान जे आतां हे केला, हे काम जे सुरू केला, त्या रस्ते खातीर सबंद रस्त्याची आमचे दुर्दशा जाल्लेली आसा। तुम्ही पळोवंक शकता, कालच्या हेका तेंच्यांनी उद्घाटन केले, ते दुर्दशा जाल्लेली आसा। तुम्ही पळोवंक शकता, कालच्या हेका तेंच्यांनी उद्घाटन केले, बाबा सबंद रस्त्याच्या देगेक तेंच्यांनी सबंद सोलिंग जे करपाचे आहा ते सोलिंग करून हे केल्ले, ते ताका तेंच्यांनी सारखे केल्ले ना, मदीं मदीं केल्लेले आसा। मदीं मदीं करून तेंच्या सायडीक जे आसा ते रस्ते हे केल्लेले आसा, फोडलेले आसा। रस्त्याची दुर्दशा सामकी केलेली आसा। आतां आमकां रस्त्याक चलपाक ताका भंय दिसता। काळोखान जर गेलो खंय तरी भोंवपाक जाल्यार रस्ते ताका दिसना। आनी एक तुमकां सांग सुद्दां, आयज सरकारान हे रस्ते फोडपाचें काम केलां। हे सायडीन फोडले रस्ते, आतां खंय दुसरे सायडीन वॉटर पायपलायन व्हरपाक दुसऱ्या सायडीन रोड फोडपाचो आहा। तेका लागून हांव सांगूंक सोदतां, जो पर्यंत हो रस्तो जो आसा हे सायडीचो जो अंडर केबलिंग केल्या, तो रस्तो जो पर्यंत जायना, सोलिंग सारखें जायना, तो पर्यंत तुमकां थंयसर त्या सायडीन तुमकां रस्तो फोडूंक मेळचो ना। आनी जर तर अशें जालें जाल्यार आमी लोक सगळे रस्त्यार देऊन आंदोलन करतले। हांव पार्शाचो रहिवासी। म्हाका दिसता तरी हे वळण जे आसा, ह्या वळणाक बरो रस्तो आसतना हांगसर एक्सिडंट खूब जाले। गेल्या वर्सा हांगसर 2-3 गायीक सुद्दां उडयले आनी गायी हांगसर पडनासले एक 15 दीस। म्हाका दिसता ह्यो रस्तो जो आहा तो पयलीं आसल्याचे परस आतां कमी जाल्लो आसा आनी ही व्हाळी मारून जे रोड वायंडींग करूंक हे केला, त्या खातीर लोकांचो सामको इतली हे जाल्ली आसा, प्रॉब्लेम जाल्लो आसा की एक्सिडंट जावप म्हणजे एक्सिडंट जातलोच आनी एक्सिडंट जाल्ले आसा। हेच्या आधी 2-3 इतल्याच कुडक्याक हांगसून हे जे आहा ते कलावती आईच मंदिर तो पर्यंत ते वामनवाडा इतले 5-6 एक्सिडंट जाल्ले आहा गेल्या मे म्हयन्यान तो आतां पर्यंत, आनी अनेक जाणांक नुकसान जाल्ली आसा। ताका लागून म्हाका दिसता की हेतून लक्ष घालून ह्यो रस्तो जो आहा तो बरो व्हडलो करपाचो आनी वायंडींग करून सारको प्लेन करून लोकांक सुविधा दिवपाची। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.